बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, प्यास, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अंधबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनी हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां मिलाग्रो आनी विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, तीं आयकोन लोक पवित्र जावन जेजूचें काम फुडें व्हरोंक पावूंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी, बोड दी, तुजी खबर परगोटूंक. पवित्र आत्म्या, जो लोक आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा, फॉवर्ड कोत्ता, शॅर कोत्ता, व्हायरल कोत्ता, तांची सगळीं दुयेंसां बरीं कर आनीक तांचीं कामां सगळीं तूं करून दी. तशेंच सदांकाल ताणें धाडपाक ताका कृपा दी, आदार दी, उर्बा दी. आमेन. आयज जावन आहा 10 तारीख जानेराची 2021. हांव सजमोतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी कोणें व्हिडिओ आयकला ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वार फुडें वतात म्हणून. आमेन. आमी जॉन 10:22 हेनवाळेच्या सुम्यार जेरुजाल्यांत भेटवणेचो उत्सव चलतालो. जेजू देव मंदिरांत सोलोमोनाच्या तारांगणांत भोंवतालो तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जिदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून ताका परतीपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां, तरी तुमी बावाट दवरिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करतां आनी कामां म्हजे वेशीं गोवाई दितात, पूण तुमी बावाट दवरिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजीं मेंढरां तीं म्हजो ताळो आयकोतात आनीक हांव तांकां वळखतां आनीक ती म्हजो पाटलाव करतात. आनीक तांकां हांव सासणीक जिवीत दितां आनीक तीं सासणाक इबाड जावची नात आनीक तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण जंबून व्हरचो ना. तर जेजू हिंगा म्हणटा की जीं कातोलिकां पवित्र आहाय तीं आपल्याचो मोग करताय आनीक तीं आपल्यागेलीं मेंढरां आपल्याचो थाडो सदां आयकोतात आनीक सदांकाल मोरो पासून आयकतलीं. आनीक तांकां हांव सासणीक जिवीत दितां. मुगेल्या कोश्टा मोरना आनीक बोगसोण्या वरवीं सगळीं तेंगेलीं पातकां बोगसून तांकां पवित्र करून तांकां हांव सासणीक जिवीत दितां आनीक तीं सासणाक इबाड जावची नात. आनीक जो कोण लोक पवित्र रावन पडे जेजूचे भाशेन पडे काम करता तो मोत्तोगोर स्वर्गा राज्यांत वयतलो आनीक तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण जंबून व्हरचो ना. जीं कोण पवित्र आहाय तांकां आनीक ताळणेर पडपाक आनी कसलो चान्स ना. देंवसार केदी देखून व्हडली ताळणी गायल्यार जेजूचे भाशेन आमी देंवसाराक दांडायन दवरपाक जाता. हें बायबलां बरयलो आहा आनीक मुगेलो विस्वास आनीक बोरवोसो सगलो ह्या बायबलाच्या उतरांचेर आहा. आतां चल देंवसारा तूं कोड सोर, म्हजे सोरशिल्लो वचोन दोरयांत पड आनी केन्नाच पोत्तून येयनाका. आनीक हांव सजमोतां जें हांवें उलयलां तें घडोवन आयलें म्हणून आनीक हांव मातशें पूण मनांत दुबाव दवरना. इतलें आमगेलें कातोलीक पडे पवित्र आहाय तेंगेलें काम इतलेंच. आनीक व्हडली आमकां डिप्लोमा डिग्री घेवपाची गरज ना. सारकें सोंपें आमगेलें काम. तेका लागून जेजू कितें म्हणटा, कोण जंबून व्हरचो ना. म्हणटूच एक पाटी तूं पवित्र जालो तुका आनीक मागीर वायट रस्त्यार पोत्तून येवपाची गरज केशीची पडना. कित्याक तुका कळोन येता की देवागेलो मोग म्हणल्यार मीठ मेर नासलोलो आनीक सगल्यो पवित्र कातोलीक मनशाच्यो गरजो देव शांती पावयता आनीक देव सगळें फावो करता आनीक सगळें बरें बरें ताच्या जिवितांत घडटा. 29 म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यांत तो सगळ्यां वोन व्हड आनीक म्हज्या बापायच्या हातांतलीं तांकां कोणाच्यानूच जंबोवन व्हरूंक जायना.
हांव आनीक बाप एक. तर आतां जेजू हिंगा आनी एक पाट सांगता की हांव देवा गेलो पूत आनीक हांव देवूच. म्हज्या आनीक देवाच्या मोद्या फरक कांय ना. हांव आनीक सर्गीचो बाप एक. तर तुमकां कोण हे फोटकिरे हे तुका कोण दुबाव घालपा येतोले, तुका प्रश्न विचारपा येतोले, जेजू देवा गेलो पूत न्ही, दाखय आमकां बायबलां खूंय बरयलें तें. हें चोय जेजून सारकें आपण डायरेक्ट आपल्या तोंडान म्हणलां हांव आनीक बाप एक. म्हणटच जेजू आपण देव म्हणून सारको साप साप सांगता हिंगा. आनी कितें पिशे जाय, पिशे कुड्डे पडे तुमचे बोले येताय की जेजून खूंय बरयलां दाखय म्हणून. हें चोय सारकें साप साप आहा. आनी मुगेले सगळे प्रिचिंगान म्हाका मेळ्ळोले पाटी हांव तुमकां सगळ्यांक उगडास कोता की एशे कोन्न लोक येतलो तुमकां नाडूं येतलो, खरें जेजू देव काय म्हण तुमकां विचारतलो खूंय आहा काय म्हूण बरयलोलें. तर तेका लागून हांव चड करून ही म्हाका वळ मेट्री हांव तुमकां पोतून उगडास कोता. जितले पावटी हे भाशेन वळ येता जेजू आपण देव म्हणटा हो लोक जेजूक देव म्हणटा, हो लोकांनी मानून घेयला की जेजू एक मेसाया, जेजू क्रिस्त सोरगोंडार म्हणून. त्या दोन हांव तुमकां उगडास कोता की तुमी दुबावांत पड नाय जावपाक. और येसोल्या लोकांचे मोदें मुखार तेंच्या मुखार चिंतूंक पड नाय जावपाक. तेका साप साप सरळ सांगोन दिवपाक की जायते कडेन बायबलाचें बरयलां वोसोन आचाय मो तुमकां दोळे आहाय जाल्यार. इतलें देखून सांगल्यार पुरो. तुमकां तर दोळे आहाय जाल्यार वोसोन आचाय मो सांगाय तेंकां. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत तो सगळ्यांकून व्हड आनीक म्हज्या बापायच्या हातांतलीं तांकां कोणाच्यानूच नाडून म्हळ्यार झोंबून व्हरूंक जायना. जीं पडे कातोलिकां पडे प्रोटेस्टंट बिलीवर जाले तेंकां तेणी वयलीं नाडून हें झोंबून म्हणटा तेणी कातोलिकांतलीं काण बिलीवर आनीक प्रोटेस्टंट केलीं. तीं पवित्र कातोलीक नासलीं. सारकी 100% गॅरंटी गायचोय हांव दिता तुमकां. जीं पळय कातोलीक सोडून गेले तीं हेर कातोलिकाचे भाशेन जीं ओलकी आनी पलकी कातोलीक म्हणटाय तीं. आनीक तुमलो जाय जाणां गेलो टायम येवपाचो आहा तेंय सांगिल्लें तुमकां हें. हीं पळय ओलकी आनी पलकी पळय कातोलीक आहाय तेंचेर तोच हार येवपाचो. कोणें तेंच्या कानाक कितें गायल्यार तीं रोखडीं मानून घेवपाचीं. वय 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 हांव तुमकां थोडे पयशे दिता, वय 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 दी दी दी. एशें जावपा तें माजीत. म्हज्या बापायच्या हातांतलीं तांकां कोणाच्यानूच झोंबून व्हरूंक जायना. कोणाकू पवित्र कातोलीक आहाय तेंकां. ही टॉम डिक एंड हॅरी आहाय तेंची खबर उलयना हांव. तेंकां मुगेलें प्रिचींग धाडयाय. तुमी आयकोन प्रिचींग तुमकडेन दोव नाकाय. आख्या वाड्यार जमातीन आहाय सगळ्या जमाती मेंबरान धाडयाय. हें लिपोयन प्रिचींग तुमकां पड पावता तें लिपोयन तुमी दोव नाकाय सगळ्यांक धाडयाय. नाजाल्यार सगळ्यांचे हाल अशेच प्रोटेस्टंट आनी बिलीवर जावपाचे गोंयां. चोया कितू वाड्यार फामिल्यो कितू गांवां जालो आहाय त्यो चोयाय आतां. जेजू कितें म्हणटा सर्गीचो बाप सगळ्यांकून व्हड. तेका लागून जेजून सांगिलां सर्गीच्या बापा कोडे मागाय. हे कोडे टॉम डिक एंड हॅरी कोडे तेंचे बोले धांवनाकाय कितें जालें जाल्यार. डायरेक्ट जेजून सांगिलें हें चोय. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत. तो सगळ्यांकून व्हड. पूण आमी देवा सोडून देव आमगेलें मागणें आयकना म्हणटाय आमी. हीं उलयताय तीं देवा खबर उलयनाय, देंवसरा खबर उलयताय. मागणें आयकनासलो म्हणटा तो देव आमगेलो कातोलिकां गेलो न्ही. आमगेलो जिवंत देव. एक उतरान आमगेलें काम जाता. तीं पवित्र नाय म्हणटच तीं देवाक गुन्यांवकारी म्हूण सांगताय. हीं गुन्यांवां आहाय तीं आपल्या बोट दाखयनाय आपण गुन्यांवकारी तेका लागून मुगेलें देव मागणें आयकोना. एशें जावपा जाय तें. तेणी हें गुन्यांवकारीपण सोडून हें वायट जिवीत सोडून तेणी पवित्र जावपा जाय. बेश्टे मुगेलो देव मागणें आयकोना म्हळ्यार फोकाणां. तेंगेली आख्खी फामील आख्खी सगळीं बायल भुरग्यां आख्ख्यो पिळग्यो पळय येवपा आहाय तितल्यो कोश्टां त्रासांत आनीक वायटांत आनी दुयेंसांत लोबदोपाच्यो. हें सारकें शुअर. तर देव म्हजें मागणें आयकोना म्हणटा थिंगा पयली लायन जावपा जाय हांव पातकी तेका लागून म्हजें देव मागणें आयकोना. एशें जावपा जाय तें आमगे कातोलिकांगेलें. आनीक हेजे मागीर हे चिन्नाचेर जोबा पडोन मागीर तेणी हें वायट जिवीत सोडून दिवपा जाय. हांव पातकी म्हणून देव मुगेलें मागणें आयकना. तर हांव बोर जाल्यार हांव पवित्र जाल्यार देव मुगेलें मागणें जरूर आयकोतलो. एशें जावपा जाय तें. हांव पातकी म्हणून तुमकां सगळें सांगताय. कांतराचेर ना तियात्रां ना जाल्यार कॉमेडी आमी पातकी म्हणटाय तीं सगळीं मनशां.
आनी एशें कोन्न पळय मुट्टालीं ताका कॅन्सर जायन ती मोरपा धोडेचे पावोन चड मोन गेलें एशें कोन्न पळय उलयतालीं ती आमची दोळ्या मुखार मोन गेलें देव आमी पातकी पळय म्हूण लोकांक सांगो भोंवताले तेंचे निसोणटोन जालो आहा पातकांतून नेवारपा भायर काडपा आमकां जेजू येयलो आनी तुमी हांव पातकी म्हूण कितें घेवन बसलें म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात पातकी मनीस देव बापा दिता पातकी मनीसू तोरी कातोलिका कित्याक एका पयशा शिरी पडपा न्ही हांव पातकी म्हणटाय ती येयनाय म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात पातकी मनीस मनशां काण जेजू कोडे बाप दिना पातकी मनशांनी आपल्यागेलो रस्तो वायट दवरलो आहा तो जेजू देवा आनी जेजू लागना तो मनीस पातकी आहा तो देवा आनी जेजूक लागना तो इसबाच्या भायर मोतरी देखून तेंगेली नांवां उगडास तेंगेलो नांवाचो ना स्वर्गारी ती काबार स्वर्गा आनी तें कांय एंट्री ना लेना देना कुछ ना तेंका स्वर्गारी तर म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात कोण पवित्र कातोलीक आहाय ती तो सोगल्या व्हड तर सोगले आमी बापा कडेन मागपाचें जेजूच्या नांवान आनीक म्हज्या बापायच्या हातांतलीं तांकां कोणाच्यानूच जंबून व्हरूंक जायना एक पाटी पळय सांत पळय पवित्र रस्त्यार येयले ते पोतून वायट रस्त्याचेर वचोनाय सगळीं सांतां गेली हिस्ट्री बायोग्राफी मारून चोय हें टीव्हीचें नाटकां आडकां चोय नाकाय तें चोयत तेंगेलें जिवीत पाड सांतां गेलें जायत्यो स्टोरी युट्यूबाचे व्हिडिओ कोन्न आतां घायल्याय त्यो चोयय तेंगेलें जिवीत तेणी न्हवसरून वायट जिवीत सोडून एक पाटी पवित्र जाले आनीक तांकां कोणाच्यानूच जंबून व्हरूंक जावंक ना एसतात तो संवसार कातोलिकां गेलो संवसार सारको हे भाशेन जावपाचो तेका म्हणल्यार यू टर्न तुगे पळय तूं वायट रस्तो पड चलता तूं पयलो तो सोडून तूं आतां परतून बऱ्या मार्गार येता हांव आनीक बाप एक तर जेजू म्हणटा हांव देव न्हू एक सादो प्रॉफेट हांव आनी बाप एक म्हणून जेजून तर कोण जेजू कोण दुसरी नांवान पळय पाचारताय ते सगळे हाल्स ते फोटी माताय जेजू हिंगा डायरेक्ट सांगता हांव आनीक देव एक तर जेजू कोण पळय प्रॉफेट म्हणटाय वो कोण आनी कोण इलायजा म्हणटाय वो आनी कितें म्हणटाय देव न्ही म्हणटाय ओर आनी कितें लोक पड सजमता वो म्हणटाय वो तुमकां फोटी सांगताय वो युट्यूबाचे व्हिडिओ कोन्न घाताय ते सगळे फोटी माताय फोकाण कोताय आपल्यागले जिविताची ते वाट लायताय आनी दुसरें जिवीत आनी संवसारा ना एकूच एक पाडी तर जिवितां तूं तर तुगेलो वत्म तर सालवार कोन जाल्यार तूं सासनाच्या सासनाक तूं इफेरनात तर हांव आनीक बाप एक जॉन 10:30 सारको धाकटो वर्स म्हणटा तो हो हांव आनीक बाप एक आख्खो वर्स तो हितून कितुली समजिकाय आसतली ती तुमी चिंतयाय तर हितून केसलोच दुबाव ना की जेजू आपल्यागेले मागणें आयकना ओर देव आपल्यागेले मागणें आयकना म्हणटा ती कातोलिकां सगळीं फाल्स फोकाण करपाचीं आनीक देवाच्यो मुस्कोऱ्यो करपाचीं देव मागणें आयकना म्हणटालो तेसलो देव कातोलिकांक ना तुमी दुसऱ्या देवांक बुजतात हें मुगेलें सारकें मागणें आयकोन घेयाय 31 तेन्ना जेजूक फातरावंक जिदेवांनी नव्यान फातर कोरले जेजून तांकां सांगलें बापायचे पोदवेन जायत्यो बऱ्यो कोरन्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात तांतले खंयचे कोरने पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात आतां पळय जेजून पळय ही सगळीं अजापां मिलाग्र्यो आनीक शिकवण पळय दिली इतली आतां ती तेंकोडे मानून घेवपा जावं ना कित्याक तेंकां आपल्यागेलें वायट जिवीत सोडून पवित्र जावपाक नाका आसलें तेका लागून जेजूक ते जाती तुले बेगीन नाटक करपा चिंतताले जीत मारपा सोदताले तर आतां हिंगाय ते जेजूक फातरावपाक कोताय म्हणटकीर जीत मारपाक कोताय जिदेवांनी ताका जबाब दिलो फातरावंक सोदिना पूण तुजे
देव निंदे पासत कित्याक तूं मनीस जावन आपणाकूच देव करताय हेंचोय डायरेक्ट सांगिलां जेजून. आपण देव तेका लागून ते मारूंक कोताय. जॉन 10:30 हांव आनीक बाप एक म्हळ्यार कितें हांव देव. तेका लागून म्हणटाय ते आमी तुका मारताय. तुवें अजापा मिलाग्रो केले तेका लागून आमी मारनाय, पूण आमी तुका तुवें म्हणलां की तूं देव. तेका लागून आमी तुका फातरान मारपाक कोताय, कित्याक तूं हेबाळां कोत्ता, हें करता कितें फातरांक सोदिना पूण तुजे देव निंदे पासत. इंग्लिशीन ब्लास्फमी म्हूण उतर आहा तेका. तर हिंगा देंवसराक प्रॉब्लम जाता की जेजू जेन्ना आमी म्हणटाय लॉर्ड जिजस इज द लॉर्ड गॉड एंड सेवियर ऑफ माय लायफ म्हणटा दोणा देंवसार तुजे सोरशिलो कोडसोरोन वयता. जेजून ताका जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां. अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा आनीक पवित्र पुस्तक मोडोन नजो आनी पवित्र पुस्तक मोडो नजो. तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा आनीक पवित्र पुस्तक मोडो नजो. जेजू म्हणटा आतां पवित्र पुस्तक केन्नाचें हाल जावपाक जायना. पवित्र पुस्तकाचें पळय बरयलोलें आहा तें सगलें घडोवन येवपाकूच जायें. तर आमी आतां पळय जेजूगेले खबर पळय लोक आयकता आनीक पवित्र कातोलीक पळय जाला तो जेजूचे भाशेन. जें पळय जेजून केलें तें आमच्यानूय करपाक जाता. तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां अशें तुमचें शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? इंग्लिशीन वाचिता. Jesus answered them, it is not written in your law, I have said you are gods. If he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be set aside, what about the one whom the Father set apart as his very own and sent into the world? Why then do you excuse me of blasphemy, because I said I am God's son? तर आतां जेजू म्हणटा आपण देवागेलो पूत म्हणला म्हणून तुमी म्हाका देव निंदा करताय म्हणटाय तुमी. म्हणटच देवाचीं फकाणां वा देवाची मजा हें कोताय तुमी अशें म्हणून तुमी म्हाका हातरावपा सोदताय म्हणटा जेजू. तर जे मनशाक पळय देवागेलें उतर मेळ्ळां तो देवाचे भाशेनूच येशें म्हणून जेजू सांगोंक सोदिता. येशें म्हणून बायबलां बरयलो आहा. आनीक तुमी पळय आतां म्हाका फातरावपा सोदताय ते हेंचो 36 म्हणटा आनीक आतां बापान म्हाका संस्कारला आनीक संवसारांत धाडला म्हूण हांव देवाचो पूत अशें म्हज्यान म्हणूंक जायना. तर जेजू म्हणटा हांव देवागेलो पूत हेंचो इंग्लिशीन Do not believe me, I am God's son. Why then do you excuse me of blasphemy? Because I said I am God's son. तर इंग्लिशीन सारकें साप आहा की जेजू म्हणटा हांवें देवागेलो पूत म्हणलां म्हणून तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. इंग्लिशीन 36 हें NIV न्यू एडिशन वर्जन हें हेजेर एशें करून बरयलो आहा. सारकें सोंपेपणी आमकां कळटा. Why then do you excuse me of blasphemy? Because I said I am God's son. तर तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें कशें म्हणूं येता. तर आतां जेजू म्हणटा हें तुमी पळय उलयताय ती सगळी फोट. हांव देवाचो पूत हें सोत खरें. हांव म्हज्या बापायच्यो कोरन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर बावाट दवरूं नाकात.
पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जोरी तुमी म्हजेर बावाट दवरिनात त्या कोरन्याचेर तरी बावाट दवरात आनीक अशें बाप म्हजें सोबें आसा आनीक हांव बापा सोबें आसा म्हूण तुमकां खात्रेन कळोन येतोलें. तर जेजू म्हणटा आतां पळय हांवें ह्यो पळय अजापां मिलाग्र्यो केल्याय तेंचेर तरी तेज्या उद्देशीन तरी देवाचेर बावाट दवराय म्हूण जेजू सांगता. हांव पळय तुमकां तोंडान सांगता तेजेर तर तुमी बावाट दवरनाय. हांव देवागेलो पूत म्हणून हांव तुमकां सांगता जायते फावट सांगिलां तें तुमी मानून घेनाय जाल्यार पळय ह्यो पळय हांवें पळय अजापां मिलाग्र्यो केल्याय तेजेर तरी बावाट दवराय म्हणून जेजू तांकां सांगता. तुमकां खात्रेन कळोन येतोलें अशें म्हजें सोबें आसा आनीक अशें बाप म्हजें सोबें आसा आनीक हांव बापा सोबें आसा म्हूण तुमकां खात्रेन कळोन येतोलें. हीं अजापां मिलाग्र्यो जे मेरेन तुजे भितर पवित्र आत्मो ना तुज्यान कांय करपा जायना. आतां हो आन्सर आमकां देखून आहा वचय आनीक अशें बाप म्हजें सोबें आसा आनीक हांव बापा सोबें आसा म्हूण तुमकां खात्रेन कळोन येतोलें. आतां जेन्ना कातोलीक पवित्र जायन अजापां मिलाग्र्यो करता त्या दोणा दुसऱ्या कातोलिकांक जो हलको आनी पलको पळय कातोलीक आहा आनीक दुसरे जे पळय नॉन कातोलीक आहाय तांकां सगळ्यांक कळोन येतोलें की हांव देवाचे भाशेन अजापां मिलाग्र्यो करता. देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसा. तुमकां खात्रेन कळोन येतोलें. ह्यो पळय आमगेल्यो पळय पवित्र कातोलिकांक पळय कोरन्यो अजापां मिलाग्र्यो आनीक दुसऱ्यांक शिकोण दिवपाच्यो पळय जातल्योय त्या दोणा लोकांक सगळ्यांक दिसोन येतोलें आनीक लोक आपल्यागलें वायट जिवीत बदलून इतलें सोंपें जिवीत आमकां कातोलिकांक जेजून फावो केलोलें आहा मो तांकांय तेंगले दोळे उगडटले. हेशें आमगेलें दर कातोलिकागेलें जिवीत जावपा जाय जें जेजू ह्या जुदेवांक सांगतालो तेशें कोन्न. जोरी तर बायबल आचून आनीक मिसा वचोन आनी कुमन्यांव क्रिज्म आनीक हेर सगळे साक्रामेंत घेवन तर आमगेले सगळे कातोलीक तर वायट रस्त्यार गेलो आहाय जाल्यार आमी पवित्र जायन तरी तांकां एक जेजू भाशेन एक नमुनो जाया आमच्या कोरन्याच्या वरवीं आमच्या ह्या बऱ्या कामाच्या वरवीं तांकां दिसोन येवपाक की जेजू आनीक पवित्र आत्मो आनीक स्वर्गीचो बाप आमचे भितर आहा आनीक अजापां मिलाग्र्यो सगल्यो ते कोताय म्हणून. देव बाप आनी पवित्र आत्मो देव पूत आनी पवित्र आत्मो तर हितून सारकें आमकां सोंपें जाता आमगेलें जिवीत सोंपेपणी जियोवपाक जीं पवित्र जाताय तेंचें आनीक दुसऱ्यांकूय एक आमी नमुनो जाताय देवाचे भाशेन आमी दुसऱ्यांकूय तांचें जिवीत न्हवसरूंक आनीक तेंचें जिवीत पवित्र करूंक आमी तांकां एक आदार जाताय. एक सांतांनी पळय आमकां दाखोवन दिलें जे परी तेणी जिवीत बदल्लें वायट जिवीत आनी पवित्र जिवीत जिवन आमकांय आयज तेणी पवित्र करून आमकां आयज तेणी कातोलिकां करून आमी आयज कातोलीक जालो आहाय. हे सगळें जेजूक लागून आनीक ताज्या शिसांक आनीक हेर सांतांक लागोन. हे परी खबर जेजूची पवित्र जायन परगडली जाल्यार जायतो लोक आपल्यागेलें वायट जिवीत सोडून कातोलीक पवित्र कातोलीक जातोले आनीक सगळ्या कातोलिकांक गोंयांत सगळ्यांक एक व्हडलो फायदो जातलो सोंपेपणी ह्या संवसारांतलें जिवीत जियोवपाक. त्या वेळार ताका त्या नव्यान दवरूंक सोदताले पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. तर हिंगाय जेजूक ते आतां एरेस्ट करपाक वताले पूण जेजून हिंगसान तेंगेल्या हातांतलो सुटोन गेलो. जुवांव पयलीं जॉर्दाना पोलतोडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. आतां जेजू धरपा भोंवताय तर आतां जेजू पोत्तून जॉन द बॅप्टिस्ट पळय बातिजा दितालो थिंग वचोन रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें जुवांवान कसलीच कुणां करूंक ना पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. तर जॉन द बॅप्टिस्ट सांज्या म्हणटा तेणें कसल्यो मिलाग्र्यो अजापां करूं नाय पूण देवागेली येवजण आसलोली की ताका धाडपाक की जेजूचो मार्ग उक्तो करपाक लोकांक सांगोन दिवपाक की आमचे मदें एकलो आहा आनीक तो तुमकां पवित्र आत्म्यान
तुमकां बातिजा दितलो, हांव तुमकां उदकान बातिजा दिता. हे भाशेन लोकांक तयार करपा लोकांची मनां मातशें उजवाड घालपा मनाचेर देवाचो प्लान आसलो की हे प्रॉफेट निमाणो प्रॉफेट तो संवसारांत जॉन द बॅप्टिस्ट तेज्या फाटल्यान आनीक प्रॉफेट येयलोलो ना. आनी तुमकां कोण म्हणटा जेजूच्या फाटल्यान पळय आतां प्रॉफेट म्हणून घेवन भोंवताय ते सगळीं फोकाणां. तर जुवांव पयलीं जॉर्दाना पोलतोडी इस्नान दितालो, थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जेजूक जायत्या लोकांनी म्हणलें जुवांवान कसलीच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. तर जॉन द बॅप्टिस्ट सांगतालो की हो देवागेलो पूत आनीक तो तुमकां पवित्र आत्म्यान बातिजा दितलो. आनीक थंय जायत्या जाणांनी जेजूचेर बावाट थेवलो. तर बावाट सारको इम्पॉर्टंट. बावाट तर तूं तुगेलो हाल्लोलो आहा, वो तुगेलो बावाट तर तूं उजा कोना जाल्यार तुगेल्या जिवितांत कांय बरें येवपाचें ना. आनीक बावाट उजार केदों करपा जाता जेन्नाच तूं पवित्र आत्म्यान भरलोलो आसता, तुगेलें जिवीत पवित्र जाता. पवित्र तुवें करपा जाय तें, बेश्ट जायना तें. देवा म्हूण ऑड्डी धाडायलें, कोपेल वण्टीचें मारलें, ज्यूस माताय तेशें कोन्न इज्रायला, तें कांय जावपाचें ना. तुगेलीं चिन्नां बदलून तुगेल्यो करण्यो आनीक वायट संवयो तुवें सोडून दिवन तुगेलें खुदाचें तुगेलें जाण एकल्या गेलें हितून डिसिजन आहा, जाण एकल्या गेलें हितून वायट जिवीत सोडून बरें जावपाचें एक मनशा गेलें, एक मनशान पावल मारपा पडटा. कोणाच्यान तेजे घोंवटे दोर बांदून घालन ओडून व्हरून पवित्र करपा जायना. जाण एका मनशाच्यान जाता आपण हें सगळें वायट सोडून दिवन सगल्यांक भोगसून मीठ मेर नाचलेल्या मोगान सगळ्यां थंय चलोन एका मुठाय पवित्रकाय आनीक हे भाशेन केल्यारूच पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांत भितर येता. आनीक जेजू म्हणटा हांवूय येतलो आनीक म्हजो बापूय येवन तुज्या भितर आमी घर बांदतले, तुज्या भितर आमी रावतले. कोण? बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो. तर हे सुवातेर ह्या दिसाक सावन तुगेलें जिवीत सगळें अजापाचें आनीक मिलाग्रीचें जातलें. आनीक तुका आनीक मागीर पोतून वायट जिवितांत पडपाचें आनीक तुका मागीर चान्स मातशें ना. आतां आमी आशिल्ले तेशें कोन्न जेजू म्हणटा बापान आमकां दिल्यां आनीक ती पोतून वायटांत ओर आपल्याक सोडून वचपाचो कसलोच हितून दुबाव ना. तर एक पाटी पवित्र जालीं, आख्खो घोराबो तुमगेलो पवित्र जातलो, तुगेल्यो करण्यो आनीक वेव्हार चोय. तर हितून आमकां सगळें विन विन सिट्युएशन म्हणटा हेका. तर आमी पवित्र जावपाक आमच्या हातीन आहा. आनीक एक पाटी आमी पवित्र जालें, आमचें जिवीत सारकें सोंपें, कसलेंच आगवाड नासतना, कसलेंच टेन्शन आनीक त्रास आनी गरीबसाण म्हणटा ती नासतना आमगेलें जिवीत सारकें सोंपें जाता. तर हिंगा बंद करया, फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें कोत्ता तुका. मारियो आनीक ताजे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक, कॉलेत आनीक ताजे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक, सुकोर आनीक ताजे फामिलीक, जेसी आनीक ताजे फामिलीक, हेनरी आनीक ताजे फामिलीक, पियेदाद वाज आनीक तिचे फामिलीक, मोर्याण आनीक तिचे फामिलीक, जिपोट आनीक ताजे फामिलीक, जोकी आनीक ताजे फामिलीक, क्रिस आनीक ताजे फामिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बऱ्या देण्यानी भर, सगल्यांची दुयेंसां पयस कर आनीक सगल्यांक कोवीड पिडेंतली पयस कर, कोवीड पिडा तांची सोरशिल्ली पयस कर. तशेंच तांचें आल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोर, थोडी आनीक हेर डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल दुयेंस, तशेंच किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, तकलेन पिशें जालें ती, तकलेन आवट जालें ती, तकलेन सुडलें ती, नेरवां जालीं ती, हीं सगळीं तांचीं दुयेंसां तूं बरीं कर, अजाप करून मिलाग्र करून. आनीक ही मिलाग्र पळोवन तीं
आपलें जिवीत न्हवसरून वायट सोडून पवित्र जावंक थंय पावूंक तशेंच जीं कोण काम करता तांचें काम राखून सांबाळून दवर तांचे पगार वाडय तांचो पोस्ट वाडय तशेंच नवें कोण काम सोदतात तांचें तांकां सगल्यांक तांच्या चिंतनाच्या परस पगार चिंतलां ताज्या परस दोबरादान पगार दिवन तांकां व्हडले कंपनींत तूं काम फावो कर तशीं सगळीं चिंतनां तांची शांती पावय आनीक तुजे आज बडवे धाडून तांकां वायटांतली नेवार एक्सिडेंट मरणांतली तांकां निवार ती ही मिलाग्र पळोवन ती पवित्र जावंक पावूंक आमेन.